सहकार भंडाराच्या कर्मचाऱ्यांचो एका वर्साचो वाडिल्लो व्हीडीए दिवचो अशी मागणी करीत सुमार 300 कर्मचाऱ्यांनी मंगळारा एका दिसाचे पणजे सहकार भंडारा भायर आंदोलन केले। या संदर्भात मार्केटिंग फेडरेशनाक स्ट्रिक्ट नोटीसय दिल्यात असे कर्मचारी सांगतात। व्यवस्थापनान मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर पावल उबारतले अशी शिटकावणी सहकार भंडाराच्या कर्मचाऱ्यांनी दिल्या। आमचे जे मार्केटिंग फेडरेशन एम्प्लॉईज आहात ते एक दिसाचे संपार आहा आयज आनी संप कित्याक केला आमी कित्याक मॅनेजमेंट जो व्हीडीए आमचो वाडटा एवरी 6 months तो दिवंक ना। जो व्हीडीए आमचो 1 January 23 वाडलेलो 1 July 23 वाडलेलो तो अजून दिवंक ना। मॅनेजमेंटान खूबशे प्रयत्न केले पूण आयज पासून मॅनेजमेंट व्हीडीए वाडलेलो आहा तो रिलीज करिना। आनी मॅनेजमेंट कितें सांगता आमकां कंटेन्शन कितें जे आमकां बिझनेस आहा ते कमी जाला। गव्हर्मेंट जे आमकां बिझनेस दिताले सपोर्ट करताले ते कमी जाला आनी ताका लागून आमकां दिवपाक जायना व्हीडीए। सो आमचें कितें आहा मत आहा कितें जर गव्हर्मेंटान हे जे लोकल इन्स्टिट्यूशन आहा तांकां सपोर्ट करपाक जाय, बिझनेस दिवपाक जाय, मार्केटिंग फेडरेशनाक बिझनेस दिवपाक जाय सो दॅट द मार्केटिंग फेडरेशन थ्रायव्स सर्वायव्स। पूण कितें आहा मेन इश्यू आहा जे वर्करांचे रायट आहा न्हू ते मॅनेजमेंटान दिवपाकूच जाय ताका आनी हें ना सोल्युशन कांय ना। जे आमकां म्हारगाय भत्तो वाडटा तो दिवपाकूच जाय आनी ताका लागून एक दिसांचें स्ट्रायक आयज। एवरी इयर वाडयताले पूण फ्रॉम January 23 सावन वाडोवपाचो बंद केल्लो आनी दिवंक ना वाडोवंक ना। गव्हर्मेंटाक व्हीडीए वाडटा 6 म्हयन्यान आमकांय वाडटालो पूण आतां फ्रॉम January 23 सावन वाडोवपाचो बंद केल्लो। कितलो वाडयता वर्साक? January 23 तो 42% आसपाक जाय आसलेलो। फ्रॉम 1 July 23 46% आसपाक जाय आसलेलो तो करूंक ना। अमेंडमेंट चेंज करून तेंच्यांनी प्रायवेट एमडी घालून सॅलरी 80,000 सॅलरी जाता ते प्लस गाडी आहा ताका प्लस ताका फोनाचें बील आहा च्या हे तेंचे ते कमी करूंक ना। आमचो डीए हे इन्क्रिमेंट तेंच्यांनी हाडयो फर्स्ट स्टेप हो स्ट्रायक करून जर आमचे डिमांड्स सेटल करिना जाल्यार आमी परतून स्ट्रायकाक वयतले।